एज्रासाच्या पुस्तकावेलें वाचप। सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव एज्रास परत सोयरार आयलो आनी पिंजलोली न्हेसोवन आनी न्हेसपा आवरण घालून दिमेर पडलो। सर्वेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजे हात उबारून हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लोसतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक म्हज्या देवा हांव घाबरतां, कित्याक आमच्या तकल्या वयर पावसोर आमची खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव सर्गार तें कसो चडला। आमच्या पुर्वजांच्या काळार तावन ते आतां पर्यान आमचो गुन्यांव भोव व्हड। आमचे खोटेपणांक लागून आमकां आमच्या राजांक आनी आमच्या यादनिकांक दुसऱ्या देशांच्या राजांच्या हातांत घाली आनी आमकां तोरसादीक गुलामपणांक लुटूंक आनी लोजयेक पावयली। ही आमची गोट आज। पूण आतां अवचीत सर्वेस्परान आमच्या देवान आपल्या उपकारान आमचो एक उरलोलो जोंबो सांबाळून दवरलो आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो। हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमकां नवी गोठाय दिली। आमी तर गुलामां, पूण देवान आमच्या गुलामपणांत आमचेर विसर घालूंक ना। पेर्सियाच्या राजाच्या दोळ्या मुखार आपली काकलूत ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक आनी ताचे गोठान नव्यान बांदूंक हाडूंक ताणें आमकां रोजा मेळोशी केली आनी जुडियांत आनी जेरुसल्यांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो। देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो। आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं। सर्वेस्पोर एकदां खास लायता, तो एकदां बक्षिता, तो मनशांक खोल नोगरांत घालता आनी तांचो सामको बोस जावपांतली तांकां निवारता। कोणूच ताच्या हातांतलो वांटवना। सबाब, आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं। राष्ट्रां ताणें तुमकां शिंपडायली, पूण थंयसरूच ताणें तुमकां आपली व्हडवीक दाखयली। सगल्या जिव्या मनशां मुखार ताचें नांव वयर काडात। तो आमचो दोनी, आमचो देव, तोच आमचो बापूय, तोच देव सासणांक सासणांक। सबाब, आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं। पळयात कितल्या बळेपणान तो तुमकां वागयता। व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठुयात। न्हीद करतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काडात। काळजाच्या राजाच्या वाखाणी करात। सबाब, आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं। हांव जाल्यार म्हज्या परदेसांत ताची वाखाणी करून गायता। पातक केलोल्या राजाक ताची पदवी आनी वर्तेपण परगट करता। सबाब, आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं। पातक्यानो, ताचेशी परतून येयात। तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी। घुडे तो तुमकां आपलें बोळेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो। सबाब, आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं। Sorvesporak, 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 देवाचें राज लागीं पावलां। जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात।
Sorvesporak, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडारोक बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज पुरगोट करचे खातीर आनी वायटेकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोती, खाण, जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावळीं तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयचेय एका घरांत भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेनात जातीत जाल्यार त्या नोंगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमचे पांयाची धूल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान पुरगोटीत आनी पिडेवंतांक बरें करीत गांवांनी भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, वाटेर कांयच घेयनाकात. निळाक आदार. भायल्या देशांत व परदेसांत वेतोलीं भाव भयण आपली सगळे रेशन, गरजेच्यो वस्तू, खाणां तयार करून जावं कोरियर करून व्हरतात. तशेंच वेलंकनी, मुंबय व एका दिसा वाटेर वेतोलीं आपलें खाण पिवण व्हरतात व आपल्या वावराक वेतोलीं आपले खाणाचो डबो व्हरतात. सगळ्यांक आपल्या आसरेचो, खाण पिवळांचो आनी न्हेसण्याचो हुस्को आसताच. थोडीं आदीं फुडेंच ही तयारी करून दवरतात. जेजूचें सांगणें उर्फातें जालें. जेजू जाणा आसलो कितलो वेळ वो दीस तांकां लागतले आपल्या मिसावांक वचूंक. जेजू जाणा आसलो तांची गरज. हे वाटेर तरी जेजू वाटेर कांयच घेयनासतना वचूंक मागता. मुखेल वळ कितें शिंकयता. पयले सुवातेर देवाच्या उदर प्रश्नाचेर विस्वास दवरूंक आपयता. संवसाराचे वस्तू वयर आत्मीक मिसाव मोलाची. साद्या जिविताक आनी वावराक आपोवणें. जिविताची साक्षी आमची दिक्षा सासनीक जिविताचेर. त्या पासत देवाचें राज हुस्के काडिनासतना पुरगोटूंक गरजेचें. देवाच्या वावराक हात घालचे आदीं हुस्के खोंती काडचे न्हय, कित्याक ताचेर विस्वास व भावाट दवरून जिवितान फुडें चलुया. आयज आमचो थराव जावन दी. ल्हान ल्हान सेवेंतल्यान आनी करण्यांतल्यान देवाचें कार्य फुडें व्हरूंक वावुरया.